करंजाळे दाण्यावयल्या थळाव्यांनी गेरा प्रकल्पात रावपी लोक सिवेज ड्रेनेजीत सोडपाक सोदतात म्हणून बोवाळ केलो। सिवेज सोडपाक गेरान कांयच करूंक नाशिल्ल्यान ती तशा तशी ड्रेनेजान सोडपाक सोदता असो लोकांचो आरोप। गेरा प्रकल्पात 475 फ्लॅट आसात। सिवेज ड्रेनेजींतल्यान दर्यांत वचून नुस्तें पिड्ड्यार जातलें म्हणून रापणकारांक हुस्को। गेरा म्हणटा ते सिवेज सोडिनात। अपार्टमेंट जे आहा ते अपार्टमेंटान स्वेज म्हणटा ते तेंचे जे ओन 475 फ्लॅट आहा न्हू तेंची वेस्ट तांकां भितर तेंच्या कंपाउंडान दवरपाक तांकां ती फॅसिलिटी ना म्हणून तेणी कितें केलां उदकाच्या नांवान आमकां रांपोणकाराक आमी ट्रेडिशनल रांपोणकार आख्खे गोंयभर रांपोणकार ट्रेडिशनल कोणूच ना कारंजाल्यान आहात ती ही सगळी वेस्टेज ते ह्या ड्रेनेज म्हणून सांगून दर्याक सोडूंक सोदता। ती वेस्टेज जर दर्याक सोडली जाल्यार आमकां रांपोणकारांचो जो धंदो आहा जे कोस्ट करून पोट बसतात ते तांकां त्रास जातले। गेरा which is building an illegal drainage. Now they are saying it is a water drain drainage, but we are saying it is a sewage drainage because Gera does not have HTP plant. That is why their tanks have been filled up, and now they want this drainage to dump the raw sewage into a sea. Now we have ample of reports, and I also have been saying that rivers have been polluted, seas have been polluted, and now this is an act of illegal. Now who has given them permission? I don't know. Probably it is the CCP. If the CCP has given this thing is illegal. करंजाळे दाण्यावेल्या गेरा प्रकल्पातले सिवेज ड्रेनेजीन सोडटात म्हूण थळाव्यांनी बोवाळ केलो। जाल्यार आमचो स्वताचो सिवेज प्लांट आसा, आमी फक्त पावसाच्या उदकाची व्यवस्था करपाक सोदतात अशें गेरा सांगता। So we are connecting. Now they come and they say that we are going to release sewage water and why is it 3 meters deep and all that. Work by us and supervision of CCP. There is strong water, rain water. For sewage we have our own STP. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। कॅनडात चालू आशिल्ल्या बायलांच्या फिफा वर्ल्ड कपात डिफेंडिंग चॅम्पियन्स जपानान प्री क्वार्टर फायनलीत पावल घाले। शुक्रारा राती जाल्ले मॅचीत जपानान कॅमरूनाक 2-1 हरयले। दुसरे वटेन आदले वस्ताद अमेरिकेक मात स्विडनान पेजात झूज दीत मॅच 0-0 बादाबाद दवरली। इतलें हे खबरां चित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।